फोटो आणि व्हिडिओ काढायचा अगरबत्ती लाव बाबा हाथ तो से नहीं वो आग लगा किधर है अच्छा नहीं लगा तो कडे केला भाऊ लेटर हाँ भाई सार को पढ़ लो आता बस जना भैया सर्वे पढ़ लो सबको पंच तू साइडच आहे रे स्वागत कर मेरे कोण स्वागत डायरेक्ट आज हे जे काम सर रवी आमचे माझे वडील लेट रवी एस नाईक यांनी हे जिंगडीमळ वाठारात 4-5 महिन्या पयलीं हांगा सगळे भोंवून फूल जिंगडीमळ एरियात आमी तेच्या नंतर हांगा एस्टिमेट जालो टेंडर जालो आनी हो इम्प्रुवमेंट आनी रिसर्फेसिंग ऑफ ऑल इंटरनल रोड्स ऑफ जिंगडीमळ आनी हो 3.2 किलोमिटर्स आसा हेजी अमावंट जावन आसा 2,94,99,895.43 हे जिंगडीमळ जे गांवांत लोक आसा हांगा रोड नाशिल्ल्या कारणान हांगा खूब पयलीं रोड केल्लो पूण तो सगळो आतां परत आमी करपाक घेतलो आनी हो सगळो आतां हे जातले फूल ग्राउंड जातलो आनी मागीर हांगा गटर प्लस हॉट बेसिन जातले सो हे सरान 5 महिन्या पयलीं हे सगळे करपाक घेतिल्ले ते पावसान सगळे एस्टिमेट जाले आनी टेंडर जावन आतां हे काम आज आमी सुरू केलां आनी हांगा आमच्या बरोबर आसा सरपंच नावे तहसीलदार पंच आमचे संजना नाईक साजिदा सय्यद तसेच आमचो अभिजीत गावडे आमचो हरीश नाईक मनीष नाईक तसो काउन्सिलर रॉय नाईक आनी आमचो आनंद नाईक आनी हांगा सगळे झेडपी प्रितेश गांवकर आनी हांगा सगळे जमिल्ले जे वाठारांतले लोक सो हांव खूब आनंद जाता की हो रोड जाता ही जिंगडीमळ सगळ्या एरियांनी हे आतां सगळो हॉटमिक्स रोड जातलो सगळे इंटरनल रोड्स 3.2 किलोमिटर
हो सगळो आमी आतां हॉटमिक्स करतले आनी जातलो. आनी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर दिगंबर कामत हांकां हांव थँक्यू म्हणटा. सगळे इंजिनियर्स हांगा आसा, आमचे AE आसा, TA आसा, जांबावलीकर बाब तशें TA आसा आमचो, तशें तांकांय हांव आभार मानता. AE वेलिंगकर त्यांनी सगळ्यांनी आमकां कॉपरेट केले म्हणून JE विल्सन हे सगळ्या कॉपरेट केले. आतां आज फाल्यांच्यान हो रोड करपाक ते सुरू करतले, सोलिंग करतले, फुलब्राड करतले आनी हॉटमिक्स जातले. सो हांव परत एकदां सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा. गव्हर्मेंटाचे कॉपरेशन आमकां आसाच आनी म्हणून आज आमकां हे सगळे रोड हो आतां हॉटमिक्स जातला. त्या वेळार हांव परत एकदां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाजे दोन सोबत थँक्यू. कितलो टायम पिरियड दिला? पावसा पयलीं जातलें सगळें. खूब एरिया खूब व्हडले आसा, 3.2 किलोमिटर. सोलिंग जावपा आसा, फूल ग्राउंड आनी गटर आनी मागीर हॉटमिक्स असो टायम पावसा पयलीं जातलें. पावसा पयलीं जाता. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आमकां की हांव पावसा पयलीं आपूण करून दिता. पंच कोण आसलो? मिक्स आसता सगळें. सरपंच उलय मरे. आयज एक बरी गोश्ट जिंगरीमोल वार्डान जाल्या. ती म्हणल्यार एक जवळ जवळ 2,94,00,000 ना म्हणल्यार 3 कोटीचें काम हांगा आयज सँक्शन पास जावन आयिल्लें आसा. तेजें उद्घाटन करपाक आमी हांगा आयले. आमचे बरोबर आसा रितेश नायक, एक्स चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर प्लस कला मंदिराचे चेअरमॅन, तशेंच आमचे ZB प्रितेश गांवकर, डेप्युटी सरपंच साजिदा सय्यद, माजी सरपंच हरीश नायक, संजना नायक, अभिजित गावडे, मनीष नायक, कावन्सिलर रॉय आनी आनंद नायक. एक पत्रवालें स्वप्न आशिल्लें, स्वर्गीय रवी नायक यांचें स्वप्न आशिल्लें की सगळें डेव्हलपमेंट जावपा जाय म्हणून पात्रांवान त्यांच्या फॉलोअपा अंडर हें काम जाल्लें. आयज तें काम प्रत्यक्षान आयज इनोग्रेशन जालां आनी नाल आमी फोडून तें केलें, इनोग्रेशन केल्लें आसा. फाल्यांचें हें काम चालू जातलें. काम बऱ्या कॉन्ट्रॅक्टाक पडलां बळशिराक आनी हें काम फास्ट जातलें आनी काम बरें जातलें. हांगा आतां रितेशान म्हणलें ते हिसपान रोड फूल ग्राउंड जातलो, हॉटमिक्स जातलो, प्लस रस्ते जातले. जवळ जवळ 3-3.5 किलोमिटर रस्तो जातलो. जाल्यार एक बरी गोश्ट हे जिंगडीमोल गांवांत जाल्ली आसा. आनी सदांच कशें आसता की एक दूरदृश्टीचे नेते म्हणटा आमी रवी नायक सराक पळयताले, तशेंच हांव ह्या लोकां कडेन मागता की बरें काम करणारे लोकांक निवडून हाडत जाल्यार बरें काम जाता. जाल्यार फुडें तुमचो आशिर्वाद स्वर्गीय रवी नायक सर हांचेच चिरंजीव रितेश नायक आनी रॉय नायक हांचेर तुमचे आशिर्वाद आसपा जाय फुडें. कित्याक समज काम जातलें जाल्यार आमकां फुडें बरो नेता हाडपा जाय, बरो लिडर हाडपा जाय. म्हणून तुमी सगळे आमच्या वांगडा रावतले अशी आशा धरता. आनी एक बरी गोश्ट ह्या वार्डान जाल्या आनी ह्या वार्डाचे जे पंच आसा संजना साजिदा हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरें काम हांगा जालें. धन्यवाद.